बीजेपीन प्रियोळ आणि मांद्र्याविषयी वक्तव्य केल्या उपरांत मोगोचे फुडारी दिल्लीत मंत्री सुदीन ढवळीकर आणि मोगोचो अध्यक्ष दीपक दिल्ली BL संतोषाक मेळ्ळे. अमित शहाकूय मेळपाचो खंय यत्न चल्ला. हे विशयी बीजेपीच्या प्रदेशाध्यक्ष दामू आणि मुख्यमंत्री सावंताक विचारल्यार ते म्हणटा बरी गजाल. आज ढवळीकर सुद्धा दिल्ली मेळ्ळे हांगा. बरी गजाल. पण तेंचे तुमचे कितें म्हणणें अलायन्साचेर? कोणाचें सांगला मरे हांवें. अलायन्स चालू आसा आनी परते कितें? चलो, बरी गजाल. अलायन्स करतले ना करतले हो पक्ष ठरयतलो. पक्षाच्या माध्यमांतल्यानच सगळें कितें आसा तो स्टेटमेंट येतलो आनी त्या संदर्भान भितर तें म्हाकाय मेळपाचें आसा. तातूंत व्हडलें कांय ना. मोगोचो आमदार जिताचे वक्तव्य पळयल्यार वेगळी चिन्हां. जीत मोगोचो अध्यक्ष जावपाक इच्छुक. कमिटी जे डिसायड करतले ते फायनल नासतले. जर सेंट्रल कमिटीन म्हटलें की जबाबदारी तूं घेवंक जाय जाल्यार डेफिनेटली कोणें आतां कसली जबाबदारी राजकीय क्षेत्रांत जर जबाबदारी आहा तुजी जबाबदारी तुजी इन्क्लुडींग आमचे सिनियर मोस्ट आमचे लिडर जे आहा सुदीन ढवळीकर तेंच्यांनी जर सांगलें बाबा तूं करूंक जाल्यार डेफिनेटली डिसिजन तेंच्यांनी जर सांगलें जबाबदारी घेवंक जाय जाल्यार घेवंक जाय. नको स वर्सां पूण मे बी तेंची कितें स्टेटमेंट पूण हांव इतलें जाणा की 3 वर्सांनी वोटींग रायट्स येता आनी कंटेस्ट करूंक मेळटा. सो तेचेर हांव चड काय उलयना पूण म्हाजो एज अ मेंबर 3.5 वर्सां म्हाका ऑलरेडी जाल्ली. मजगती मोगोचो अध्यक्ष जातलो जाल्यार पक्षाचो 6 वर्साचो एक्टिव्ह सदस्य आसपाक जाय अशें दीपक ढवळीकर सांगता म्हूण सुत्रांची माहिती. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.